भारतान फ्रांसा वांगडा 26 राफेल मरीन फायटर विमानां खातीर कबलात केल्या। 63,000 कोटी रुपया मोडून भारत फ्रांसा कडल्यान ही फायटर जेट्स विकती घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला 23 एप्रिलाक जाल्ले सुरक्षा समितीचे बसकेत ही जेट्स विकती घेवपाक मान्यताय दिल्ली। अणुबॉम्ब व्हरपा खातीर ही जेट्स सक्षम आसात। राफेल मरीना पयलीं भारतान फ्रांसा कडल्यान हवाय दळा खातीर 36 राफेल फायटर जेट्स विकती घेतिल्ली। 2016 वर्सा भारतान राफेला खातीर कबलात केल्ली। 2022 वर्सा 36वी राफेल भारताक मेळिल्ली। ही फायटर जेट्स हवाय दळाच्या अंबाला आनी हशिनारा हवाय तळांचेर तैनात आसात। 50,000 फूट उंचायेचेर उडोवपाची क्षमता, अणुहल्लो करपाक सक्षम, मिड एअर रिफ्युलिंग आनी अत्याधुनीक रडार। राफेल मरीन सद्याच्या राफेल विमानां परस प्रगत 10 वरां मेरेन फ्लायट डेटा रेकॉर्ड करपाक शकता। 9 टन वजनाची शस्त्रां घेवन उड्डाण करपाची क्षमता, एअर टू एअर रिफ्युलिंग, एंटी शिप आनी स्कॅल्प प्रिसिजन स्ट्रायक मिसायलांनी सज्ज। भारता कडेन सद्याक MiG-29 ही रशियन मेड विमानां आसात। ही विमानां INS विक्रमादित्यचेर तैनात आसात। अत्याधुनीक रडार, चड शस्त्रां भरपाची क्षमता आनी बरे सेन्सर्स हाचे खातीर राफेल MiG-29 विमानाक फाटीं उडयता। भारता कडेन आदींच राफेल आशिल्ल्यान प्रशिक्षण आनी तांचें वेवस्थापन करप सोंपें जातलें। नौदळा कडेन 57 फायटर जेट्स घेवपाची योजना आशिल्ली, ते खातीर गोंयान फ्रांसाचे राफेल आनी अमेरिकेच्या बोईंग FA-18 विमानाच्यो चांचण्यो घेतिल्ल्यो। तातूंतल्यान राफेल मरीन फायटर जेट्साक भारतान पसंती दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।